नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकाराचो आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। उपसभापती जोशुआ आनी पुलीस अधिकाऱ्यांचें नांव घेतिल्लो पयलो व्हिडिओ खरो। पालेकरांचें नांव घेतिल्लो आपलो व्हिडिओ शूट केल्लो गन पॉयंटाचेर। सिद्दीकीचो आनीक एक धक्कोदायक खुलासो। भौशीक बांदकाम खात्याचे विभाजन करून आता गोंयांत उदका खातीर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। लोकांक 4 वरां उदक दिवपा खातीर खातें करतले यत्न। कॅसिनो आनी हेर उद्देगांची सिवेजीक लागून पणजे टोकावेलो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ओव्हरफ्लो। प्लांटांतली मायच सिवेज व्हांवता सांतिनेज नाल्यांत। पयलींच नाले दुशीत, आतां नवी समस्या। परवरीचो 6 लेन फ्लायओव्हर ऑगस्ट 2026 मेरेन जातलो पुराय। कोर्टात वचून आडमेळी हाडू नाकात, मुख्यमंत्र्याचें आवाहन। $25,000 बायलांचे गृह आधाराचे पैसे आडकले। आधार कार्ड बँकेकडेन लिंक नाशिल्ल्यान अडकून पडल्यात पैसे, खात्यान दिली म्हायती। कॅश फॉर जॉब प्रकरणांचो तपास कासव गतीन। फाटले 2 वर्सांत नोंद जाल्ले 41 केसींतले फकत 6 प्रकरणांनी आरोपपत्र दाखल। सगळे दुबावित जामिनाचेर भायर। एकल्या दुबावितान केली आत्महत्या। कुंकळे गवळकट्ट वाठारांतल्यान पासार जावपी साळावली कनालाच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांचो खर विरोध। थळाव्यांनी कनालाच्या जमनीचेर केला अतिक्रमण। उदका स्त्रोत खात्याचो दावो। आनी 70 खण खात्याची धडक कारवाय। शेळपेचिरे खणीचेर धाडीत 2 जेसीपी, 4 पॉवर टिलर, 4 स्टोन कटर आनी 4 जनरेटर अशी कोट्यांची माखनां जप्त। आतां पळयात खबरो विस्तारान। उपसभापती जोशुआ डिसोजा आनी कांय पुलिसांचें नांव घेतिल्लो आपलो पयलो व्हिडिओ खरो। दुसऱ्या व्हिडिओत आपणे आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकराचें नांव घेतिल्लो। तो व्हिडिओ आपल्या कडल्यान गन पॉयंटाचेर रिकॉर्ड केल्लो म्हणून सुलेमान सिद्दीकीचो नवो बॉम्ब। पणजे जेएमएफसी कोर्टात रिमांड वाडोवपा खातीर हाडिल्ल्या वेळार सुलेमानान मिडियाक पळोवन ही विधानां केली। दर फावट नवी नवी विधानां करून चर्चेत रावपी जमीन बळकाव प्रकरणांतलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान उर्फ सिद्दीकी खानान आतां आनीक एक नवो बॉम्ब घाला। आपलो पयलो व्हिडिओ जातूंत आपणे उपसभापती जोशुआ डिसोजा आनी कांय पुलीस अधिकाऱ्यांचें नांव घेतिल्लो तो खरो व्हिडिओ। मात उपरांत आपाचे अमित पालेकराचें आपणे नांव घेतिल्लो व्हिडिओ आपले कडल्यान गन पॉयंटाचेर रिकॉर्ड केल्लो म्हणून आतां सुलेमान सांगता। पुलिसांनी सुलेमानाचो रिमांड वाडोवन घेवपा खातीर बुधवारा ताका पणजे जेएमएफसी कोर्टा मुखार हाजीर केलो। ह्या वेळार भायर मिडियाक पळोवन सुलेमानान तोंड उगडलें। स्टेटमेंट केले की तुवें गन पॉयंटाचेर कितें म्हणून व्हिडिओ फेक सर सेकंड व्हिडिओ फेक गन पॉयंट लायले पुलिसांन गन पॉयंट लायले करंट शॉट दिले म्हाका कोणी शॉक दिली तुमका? पुलिसांनी शॉक दिलो तुका? कोणी? तो व्हिडिओ फेक तो होय फेक व्हिडिओ आणि पयलींचो व्हिडिओतून आरोप केल्यात एमएलएचेर बीन ते खरे? होय खरें सर जोशुआ असलो तेन्ना? जोशुआ असलो? राहुल गुप्तेच्या भायर सरतना सुलेमानान आनीक कांय धक्कोदायक खुलासे केले। आपल्याक पुलिसांनी इलेक्ट्रीक शॉक दिले, हातारूय घावे केले। पुलीस आपलो छळ करतात अशें सुलेमान सांगता। ऑफिसर कोण तो? ऑफिसर कट केला होय सर सिद्दीकी नाव घेतला पाहिजे जोशुआ एमएलए ऑफिसर कोण? जमीन हडप प्रकरणात सिद्दीकीचे पुलीस कादयेत वाड करची म्हणून एसआयटी पणजेन जेएमएफसी कोर्टात अर्ज घाल्लो। हे संबंधीची सुनावणी पुराय जाली। 24 फेब्रुवाराक कोर्टान ऑर्द राखून दवरल्या। सुलेमानचं ते पोलीस कस्टडीचं रिगार्डिंग रिव्हिजन पिटिशन फाईल केलेलं होतं सीबीआय एसआयटीने। तर त्याच्यामध्ये त्यांनी 4 दिवसाची ॲडिशनल पोलीस कस्टडी मागितलेली होती। पण आत्ता आज सेशन कोर्टामध्ये त्या पॉईंटवरती आर्ग्यू झालेलं आहे की ॲज पर CRPC जो लॉ आहे त्या लॉप्रमाणे जे जेएमएफसी कोर्टाने जे PCR रिजेक्ट केलेलं आहे तर तो ॲब्सोल्युटली करेक्ट आहे। आणि त्याच्यावरती एसआयटीने पण खूप अपोज केलेलं आहे 2-3 सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट्स वगैरे देऊन। परंतु लॉ त्या पद्धतीत PCR कधी द्यावा कसा द्यावा ह्या पद्धतीत खूप सेटल्ड आहे। आणि जजेसला पण त्या गोष्टी सगळ्या क्लॅरिफाईडली आपण आज आर्ग्यू करून सगळ्या सांगितलेलं आहे। त्यामुळे आता पाहूयात 24ला मॉर्निंग सेशनला त्यांनी जजमेंटसाठी ठेवलेलं आहे।
possibly the judge is very much clear of the view that PCR cannot be granted once the first 15 days are elapsed, even though there are the merits, even though accused has been escaped from the custody or what. Until and unless there are the merits in the case, no further PCR can be granted. मजगती मिडियाक पळोवन तोंड उगडिल्ले सुलेमानाच्या नव्या दाव्यांचेर आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकार धादोशी. त्याय दिसा सांगिल्लें की एक दीस असो येतलो की सत्य भायर येतलें म्हणून. सो ही कर्तूत कोणी केली आनी केन्ना केली आनी कशी केली हें म्हाका दिसता फायंड आउट करचें पडटलें. आनी वेदर क्रायम ब्रांच ऑफिसर्स आर इनवॉल्वड इन दीस हें फायंड आउट करचें पडटलें. कारण विदावट दॅर गन पॉयंट कोणी केलो, कोणी खंयच्या ऑफिसरान केलो आनी खंयच्या ऑफिसर आशिल्ले हाजेर इन्क्वायरी जावची पडटली. आनी पुलीस डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता जी आज चल्ला, पुलीस डिपार्टमेंट ज्या तरेन फंक्शनींग करता, दीस शोज रिफ्लेक्शन ऑफ देअर फंक्शनींग बेसिकली एज टू वॉट दे कॅन मॅनिपुलेट. सो एक गोष्ट आय ऑलवेज न्यू दॅट देर वॉज ॲब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन दॅट व्हिडिओ. दे वर ट्रायंग टू इम्प्लिकेट मी इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग आनी गरजे भायर ताजो वापर करून पॉलिटिकल वापर करपाक सोदताले. हातल्यान एक गोष्ट स्पश्ट जाली की तो सेकंड व्हिडिओ जो आसा तो फेक व्हिडिओ आनी तो ताका कोणी तरी काडपाक लायल्लो. आतां तो कोणी लायल्लो काडपाक, कित्याक लागून काडपाक लायल्लो आनी पुलिसांचो तातूंत कितलो इन्वॉल्वमेंट आसा तें म्हाका दिसता आय थिंक पुलीस वील बी एबल टू टेल यू बेटर. बट दीस इज शॉकिंग अँड एब्सोल्युटली शॉकिंग फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू दॅट what extent can police go to implicate opposition जे leaders आसा तांकां कशे तरेन त्रास करपाक जाय जाल्यार पुलीस कितेंय करपाक कशा एक्सटेंटाक वचपाक शकता. हातूंत सरकाराचोय हात आसूंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. भौशीक बांदकाम खात्याचे भाग केल्यात. आता पिवपाच्या उदका खातीर नवे स्वतंत्र खाते सुरू जातले अशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केली. हे खाते बेगीनूच सुरू जातले. लोकांक निदान 4 तास उदकाची पुरवण करपाची जबाबदारी ह्या खात्याकडेन आसतली अशें मुख्यमंत्री सावंतान ह्या वेळार सांगलें. ओव्हरहेड टँकाचें इनॉग्रेशन केलें तितूंत तुमची रिक्वायरमेंट कमीत कमी 4 वरां कंपल्सरी तुमकां उदक मेळटलें हाजी खात्री आमी PWD डिपार्टमेंटांतल्यान वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटांतल्यान घेता. ओवरऑल आपल्या मतदारसंघाचो विकास करता आसतना बाब रोहन कवटेन म्हणजे सगळ्या हेजो आढावो घेतलो. पण ह्या सगळ्या खातीर जमीन ही म्हत्वाची आसता. ताणें लास्ट जे उलयता आसतना सांगलें जर लोक जमीन दिना जाल्यार विकास जावपाक शकना. परत एकदा कोमुदादीतले सगळे सदस्य ज्यांचो म्हाज्या हस्ते सत्कार जालो तांचे परत एकदा अभिनंदन. तुमी सगळ्यांनी ताळयो वाजून तांचें अभिनंदन करचें. आनी जशें किटला साल्वादोर द मून म्हणजे ह्या कोमुदादीन सहकार्य केलां. गोंयभरच्या सगळ्या कोमुदादींनी सरकारच्या प्रकल्पाक अशी जर लँड दिली जाल्यार विकास आनीक जलद गतीन जो आहा पळय न्ही तो आनीक सुपरफास्ट रित्या जातलो हाची हांव खात्री बाळगिता. आमी सदोदीत पळयता की PWD डिपार्टमेंट आनी वॉटर WRD डिपार्टमेंट म्हणजे आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हाज्या फुडें WRD डिपार्टमेंटाची कंपल्सरी जबाबदारी आसा की उदीक हाडून आमच्या रिजर्वरा पर्यंत पावप ही त्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा. आनी तांच्यांनी जर तें काम केलें ना जाल्यार तेंचेर योग्य वेळी योग्य ती एक्शनूय घेतली वयतली. थोड्या दिसांनी आतां थोड्या जाणांक कळटलें. आनी म्हणून आज म्हाका सांगता आसतना खूब खोस जाता की PWD डिपार्टमेंट आमी डिवायड करता आनी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर DDW हे नवीन डिपार्टमेंट अस्तित्वात हाडटा. फक्त आनी फक्त उदका खातीरूच हे डिपार्टमेंट हे काम करतले. PWD डिपार्टमेंट व्हडलें आसल्या कारणान रस्त्यो बिल्डिंग आनी उदीक ह्या डिपार्टमेंटाचेर तेंचे उदकाचेर मातशें कमी लक्ष वयतालें. तेकाच लागून डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर अशें नवीन डिपार्टमेंट आयच्यान हांव घोशीत करता आनी ते रोखडेच अस्तित्वात येतले. आनी हातूंतले मॅक्झिमम म्हणजे ज्या इंजिनियरांक आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटरान वचोंक जाय तेंच्यांनी बेगीन वयचें कारण थंय प्रमोशन फास्ट जातलें. पणजेच्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटात क्षमते भायर सांडपणाची भर जाल्ल्यान टोकावेलो नालो दूषित जावपाक लागला. हो प्लांट पणजे वाठारांतल्या सिवेजी खातीर बांदिल्लो. मात आतां ह्या प्लांटात फकत कॅसिनोच न्हय जाल्यार वेगवेगळ्या उद्योगीक क्षेत्रांतलें उदक सोडप चालू आसा. ताका लागून सांतिनेज टोकार आशिल्लो नालो पुराय दूषित जावन आशिकुशीकच्या वाठारांनी घाणी पडल्यात. पणजे सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटात क्षमते भायर सांडपाण्याची भर जाल्ल्यान टोकावयलो नालो दूषित जावपाक लागला. हो प्लांट पणजे वाठारासावन येवपी सिवेजी खातीरूच बांदिल्लो. मात आतां हातूंत कॅसिनो ते भायर वेगवेगळ्या उद्योगीक क्षेत्रांतलो घाण कोयरूय सोडपाक लागल्यात.
ह्या प्लांटात दिसाक 12.5 MLD सिवेज ट्रीटमेंटाची ताक आसा, मात क्षमते भायर टँकराच्यो लायनी ह्या प्लांटा भायर लागिल्ल्यो दिश्टी पडटा. हिसपा भायर कोयर आनी सिवरेजीच्या सांडपाण्याचो परिणाम टोकावयल्या नाल्याचेर जावन हो नालो दूशीत जाला. टोकावयलो नालो हो पुराय दूशीत जाल्ल्यान आशी कुशीकच्या वाठारांनी घाणी पडल्यात आनी जैव विविधताय नश्ट जाल्या. So I'm saying that all of the waste should be tested before even being allowed to enter into the STPs. Now I believe there are some machines where that can test the quality of the waste properly. So I think stringent measures need to be implemented by the department to make sure that it doesn't happen again. Because there are a lot of residents who live in those colonies, and we have an issue when it comes to cleaning the nala also. Because it stagnates in certain areas, it's very difficult to clean. And the residents, wherever we've gone there also, the residents have always complained. We did not know that it's industrial waste that is going into the thing. But that should be rectified. Okay, It should be taken very seriously. as CCP, what action you will take? No, as CCP now we have no control over PWD. The most we can do is basically direct the department to actually look into the matter to check and see whether all those accusations are true or not. So once that is done, then we have to basically direct the department to actually get something done. That is an ETP or something should be installed. Or the industries that are basically sending the waste, at least some investigation should be done into whether they are actually treating their waste properly first. So I think it should be targeted at source. We plan on writing to Pollution Control Board and everything also to check and see whether anything can be done from their side, whether an audit of the industry should be done, because it's unfair for that waste and everything to come to Panjim and to pollute our Nalla. Because as part of the smart city mission, the government has spent a lot of money to clean that Nalla also, and to rebuild the thing and to revitalize it. And a lot of people had hopes that it would succeed, but if this continues, I don't think it's going to work. So the government should actually look into it. It's a very serious matter. हांव आसा आतां पणजे टोकार जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा जो तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात. ह्या सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर आसा आनी हांगा तुमी पळोवंक शकतात कशे हांगा टँकराचे लायन लागलेले आसात. हांगा हो जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो जो पणजे शहरांची जितकी घरां आसात तेंचो ही सिवेज हांगा ट्रिटमेंट करपा खातीर हो प्लांट घातलेलो. पूण हांगा ह्या प्लांटार हांगा आमकां अशें कळोन येयलां की हांगा कॅसिनोतलेच अशें न्हू, कॅसिनो भायर इंडस्ट्रियल वेस्ट आनी खुबश्यो अशे वेस्ट आसात, भायली जे पॉयजनस वेस्ट आसात जी पणजेच्या आसपास पणजे शहराचे सगळे आसपास ही जी सगळी पॉयजनस वेस्ट आसा ती सुद्दां हांगा ह्या ट्रिटमेंट प्लांटान हाडून डंप करतात अशें आमकां कळोन येयलां. आनी एक मेन म्हटल्यार हांगा जो एक म्हत्वाचो विशय असो आसा की हांगा एडिशनल जो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाची जी कॅपसिटी आसा तेजे भायर हांगा एडिशनल 90 ते 120 सुमार ज्यो टँकर्स आसात त्यो एक्स्ट्रा येतात हांगा दिसाच्या कोतान. ह्यो सगळ्यो ज्यो टँकर्स आसात त्यो एक्स्ट्रा येतात. आनीक मेन म्हटल्यार एक्स्ट्रा सगळे हांगा ओवरलोड जाल्ले कारणान ह्या ट्रिटमेंट प्लांटाचो ओवरलोड जाल्ले कारणान हो जो सायडीक जो सांतिनीचो जो नाला आसा टोकार सांतिनीचो हो जो नाला आसा त्या नाल्याचेर तेजो परिणाम जाता. तो म्हणजे ओवरलोड जावन एक्स्ट्रा असले कारणान हे जे ट्रिटमेंट जायनाशिल्ले जे पॉयजनस हेजार्डस म्हणटात तशे जे वेस्ट आसा ते हे सगळे नालान सगळे भायर सरता. आनीक त्याच बरोबर हांगा जे PWD डिपार्टमेंट आसा PWD डिपार्टमेंटान सरकाराक सुद्दां एक नोट बरयल्लो आसा की हो जो हांगा प्लांट आसा तो ओवरलोड जावन खंय तरी तेजें प्रदूशण हांगा भायर एक्सीड जाता म्हणून. पूण आजून पर्यंत हेजेर कांय एक्शन घेतलेली ना. आमी मागतात की हो जो ट्रिटमेंट प्लांट आसा की हांगा खंय तरी एक स्ट्रिक्ट कारवाई जावची आनीक हांगा जे कितके टँकर्स येतात आनी खंयचे वेस्ट हाडून ज्यो सगळे टँकर्स येतात तेजेर सुद्दां सरकारान गंभीरतायेन लक्ष दिवचें. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजे टोकारसून. पर्वरीचो 6 लेन फ्लायओव्हर ऑगस्ट 2026 मेरेन पुराय जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. उपकार करून न्यायालयात वचून आडमेळी हाडच्यो न्हय, लोकांनी हे उड्डाण पूल बांदपाक सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्री उलयलो. हो प्रोजेक्ट आमी तांकां टायम पिरियड आसा ऑक्टोबर 2026 हो तेजो टायम पिरियड. बट तांचें म्हणणें आनी आमी तांकां म्हणटा ते प्रमाणे ऑगस्ट 2026 म्हणजे पर्वरीचो NH 66 6 लेन फ्लायओव्हर कॉरिडॉर हो पुराय जातलो. आनी लोकां खातीर वेळ पडलो जाल्यार आमी 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान लोकांक त्या फ्लायओव्हरा वयल्यान वचपाकूय मेळटलें. इतक्या बऱ्या पद्दतीचे क्वॉलिटी आनी सामकें क्वॉलिटेटीव काम आनी स्पिरीट काम ते करता. खरोखरूच म्हणजे तेंचो ऑफिसान टायम टू टायम रिव्यू घेयत आसता. बट आज प्रॅक्टिकली म्हणजे हांगा फिल्डाचेर येवन पुजन करपाचो योग आयलो. म्हाजी विशेश करून जे कोण कोर्टान गेल्या पयलीं तांकां रिक्वेस्ट आसा कोर्टान वचून हर्डल क्रिएट करूं नाकात.
काम करताना धुल्लो जातलो मातसो त्रास सोंसुया, थोडोसो वेळ कळ सोंसुया. ती कोर्टान वचून कोर्टा कडेन परत परत ताचेर बडी मारूंकूय लावनाकात. कोर्टाकूय आमी रिक्वेस्ट केल्या की ज्या स्पिडीत काम करता जर कोर्टा कडेन त्यांचो अर्दो वेळ कोर्टान वचोंक लागलेलो आसा. मोस्ट ऑफ द टायम आमचे इंजिनियर त्यांचे इंजिनियर म्हणजे हांगा सायटीचेर ड्रॉइंग सबमीट करची सांडून कोर्टाक चड ड्रॉइंग सबमीट करची पडपाक लागलेली आहे. म्हाका हांव ना म्हणना, थोडो येतना वयतना त्रास जातलो, लोकांनी थोडो त्रास सहन करचो. आनीक म्हाका दिसता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 म्हयने, हो 3 म्हयने जर गेले जाल्यार तेज्या उपरांत आनीक धूळ जावची ना. म्हणजे बाकीचे सगळे वयल्यानूच काम उरतले. म्हणजे एकदा पावस पडपाक सुरवात जाली तर मागीर आनीक धूळ जावपाचें उरचें ना, कारण तेजें ऑलमोस्ट काम सगळें कंप्लीट जातलें. कोणाक शिफ्टींग आनी कितें सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें, लोकांनी करचें आनी देवानूय सहकार्य करचें. हांव मुद्दामून सांगता, कारण शेवटी म्हणजे हांवें देवान सहकार्य कित्याक म्हटलें प्रोजेक्ट बेगीन देवानूच कंप्लीट करून घेवपाक जाय, विदावट कसलीच म्हणजे हानी जायनासतर. ताजी आमी देवा कडेन मागणी करता की जाता तितके बेगीन हो प्रोजेक्ट पुराय जावचो, कारण इट इज एन मेन लायफलायन ऑफ गोवा फ्रॉम मोपा टू पेडणे, पेडणे टू काणकोण कनेक्टिंगा खातीर. त्या खातीर ते कंप्लीट जावप गरजेचें आसा. आधार कार्ड बँक खात्या कडेन लिंक करूंक नाशिल्ल्यान सुमार 25,000 बायलांच्या गृह आधारांचे पयशे आडून उरल्यात. हे येवजणेचो लाव फुडाराक चालूच दवरचो हे खातीर सरकारान बँक खात्याक आधार कार्ड जोडप सक्तीचें केलें. आधार बँक खात्याक एकदा लिंक जाले उपरांत हे येवजणेचो लाव परतून सुरू जातलो, अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. बायलांक आधार जावचो ह्या विचारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वाखाला सरकारान गृह आधार येवजण चालीक लायिल्ली. हे येवजणे खाला बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 रुपया मेळटात. हे येवजणेचो आतां मेरेन 1,44,102 बायलां लाव घेतात. 12 डिसेंबर 2023 बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान परिपत्रक काडून हे येवजणे खातीर आपल्या बँक खात्याक आधार कार्ड लिंक करप सक्तीचें केल्लें. ही सगळी खातीं चालू आशिल्ल्यान पयशे येताले, पूण दिल्ले वेळ मर्यादीत आधार कार्ड लिंक करूंक नाशिल्ल्यान आतां 25,000 बायलांचे गृह आधार येवजणेचे पयशे आडकून उरल्यात. गृहाधार ही एक महत्वाची येवजण आसा. ह्या येवजणे खाला बायलांक त्यांच्या अकाउंटार सरकारा तर्फे 1,500 म्हयन्याक मेळटा. जाल्यार ह्या येवजणेन एक महत्वाची अपडेट अशी आयज येयल्ली आसा, ती म्हणजे अशी जर कोणाचे बँक अकाउंट आनी बँक अकाउंटाक समज आधार कार्ड लिंक ना जाल्यार त्या येवजणेचो लाभ घेवपी बायलेचे पयशे अडकून उरतले. जाल्यार अजून मेरेन ही जी येवजण गोंयान घेवपी जितले लाभार्थी आसात ते 1,44,102 बायलां ह्या येवजणेचो लाभ घेतात. आणि त्याच बरोबर अजून मेरेन तितूंतली आधार कार्ड लिंक केल्ली जी बायलां आसात ती 1,18,951 बायलां हेणी ऑलरेडी आधार कार्ड लिंक केल्लें आसा. आनी जे कोणी आधार कार्ड लिंक करूना ती आसात 25,151 बायलां. तांकां जर तेणी आधार कार्ड लिंक करूना जाल्यार तेंचे पयशे अडकून उरतले अशी माहिती दिल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर जेन्ना बँकेन जेन्ना ती आपले आधार कार्ड लिंक करतली जाल्यार तेंची एक कॉपी जी आसा ती वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचे जे ऑफिस आसा तितून दिवपाक पडटली तांकां. आनी जी दुसरी कॉपी आसा ती कॉपी समाज कल्याण खात्यान तांकां जमा करची पडटली. मागीर तेजे उपरांत तेंचे जे पयशे अडकून उरलेले आसात ते पयशे तेंच्या अकाउंटार येतले. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. फाटल्या वर्सा गोंयांत कॅच फॉर जॉब प्रकरणांनी गोंयांत धुमाकूळ घातिल्लो. धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार ह्या प्रकरणांनी बायलां दुबावितांचो आंकडो चड आशिल्लो. कॅश फॉर जॉबाचेर विधानसभेत घाल्ल्या प्रस्नाचेर मेळिल्ले लेखी जापेत 41 केसींतले फकत 6 प्रकरणांनीच आरोपपत्र दाखल केलां. फाटल्या वर्सा 2024 गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजिल्लें. दर दिसा नवी बायलां दुबावितांची नांवां सामकार येतालीं. हे प्रकरणांनी कांय आमदार मंत्र्यांच्या स्टाफाचोय सहभाग मेळिल्लो. चवकशी चालू आसतना एका दुबावितान आत्महत्या करपा मेरेन हे प्रकरणाची व्याप्ती पाविल्ली. हे कॅच फॉर जॉब प्रकरणाच्या तपासाचेर विधानसभेत विजय सरदेसायान घाल्ल्या प्रश्नाचेर मेळिल्ली जाप अजापाची आसा. हे जापे वेल्यान कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो तपास कासव गतीन चालू आसा हें स्पश्ट जाता. प्रकरणाचो तपास चालू आशिल्ल्यान दुबाविता आड केल्ल्या कागाळींच्यो प्रती दिवपाक शकनात अशी जाप विधानसभेत सरकारान दिल्या. वर्स 2024 आनी वर्स 2025 हे 2 वर्सांत कॅश फॉर जॉबाच्यो 41 केशी. वर्स 2023 7 केशी नोंद, तातूंतल्या 4 केशींनी आरोपपत्र दाखल. वर्स 2024 34 केशी नोंद, तातूंतल्या फक्त 2 केशींनी आरोपपत्र दाखल. फाटले 2 वर्सांतले 41 केशींतल्या फक्त 6 केशींनी आरोपपत्र दाखल.
ज्या 6 केशींनी आरोपपत्र दाखल केला तांची ट्रायल सुरू जाल्ली ना. वर्स 2023 आणि वर्स 2024 कॅश फॉर जॉबांची प्रकरणां पळयत जाल्यार सगळ्यात चड वास्को आणि दिवचल पोलीस स्टेशनात दरेकी 7 केसी नोंद जाल्या. खंयच्या पोलीस स्टेशनांनी कॅश फॉर जॉबाची कितली प्रकरणां आसात ती पळोवया. दिवचल कॅश फॉर जॉबाची 7 प्रकरणां, 2 प्रकरणांची ट्रायलां पेंडिंग, 5 प्रकरणांचो तपास चालू आसा. वास्को 7 कॅश फॉर जॉब प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. पणजे 4 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. आक्षे 3 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. फोणे कॅश फॉर जॉबाची 3 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. म्हापशे 3 प्रकरणां, सगळ्या प्रकरणांचो तपास चालू आसा. म्हाड्डोळ 2 कॅश फॉर जॉबाची प्रकरणां, दोनूय प्रकरणांचो तपास चालू आसा. पर्वरेंत 2 प्रकरणां, दोनूय प्रकरणांचो तपास चालू आसा. काणकोणांत 2, दोनूय प्रकरणांचो तपास चालू आसा. कोलवाळे 1 प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. वाळपयत 1 प्रकरण, ह्या प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. वेर्ण्या 1, ह्याही प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. पर्वरी 1 कॅश फॉर जॉबाचे प्रकरणाची ट्रायल पेंडिंग आसा. ओल्ड गोवा 1 प्रकरण, ह्या प्रकरणाचो तपास चालू. कुडतरी 1 प्रकरण, ह्या प्रकरणाचो तपास चालू. मडगांवा 1, ह्या प्रकरणाचो तपास चालू आणि मुरगांव 1 प्रकरण, ह्याय प्रकरणाचो तपास चालू आसा. कॅश फॉर जॉबाक एवॉयड करपा खातीर एक बाब काल्लू सालवरिसाच्या नांवान एक रेजोल्युशन घाल्लें. रेजोल्युशन म्हजेंय तेंच आशिल्लें, पूण रेजोल्युशन क्लब जावंक शकना. हें रेजोल्युशन आयलें आनी मुखेलमंत्र्यान तें म्हाका दिसता डायरेक्शन दिली तें पोस्टपोन करपाक. सो खोलायेन तेजें डिस्कशन जावंक पावलें ना. सगळे गोंयचे जनतेक खबर आहा की 1 डे सेशन केल्लें फक्त कॅश फॉर जॉब डिस्कस ना जावपा खातीर. आनी म्हाका खात्री आशिल्ली की कॅश फॉर जॉब डिस्कशन जावचें ना. आनी ताजे पयले 2 दिसाचें कितें चार्जशीट केल्या पर्वरी पुलिसान आनी FIR रेजिस्टर केल्या, हें सगळ्या गोंयचे जनतेच्या दोळ्याक उदक लावपाची एक सगळी षडयंत्र आशिल्लें आनी गोंयच्या जनतेच्या कानान घालपाचें षडयंत्र. एक्च्युअल एक्यूज जे आहात तांकां सरकारान पुलिसेन आपोवंकूच ना आनी सरकार डायवर्ट करूंक सोदता आनी मेन एक्यूज सुशेगाद आहात. इतलेंच न्ही की जे लोक कॅश फॉर जॉब स्कॅमान इनवॉल्ड आशिल्ले तांकां बेल दिल्या. अशा लोकांनी जे पयशे दिवन जॉब लायल्या, पुजा नायक म्हणटा ताका जी बेल दिल्या, तो पुलीस ऑफिसर जो हे जाणे IO इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आसलो ताणें पयशे दिवन जॉब घेतिल्लो. ताणें उरलां कितें? ताजेर क्लियर कट दिसता की सरकाराचो इन्वॉल्वमेंट आसा, हायेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आहा. आनी जर पळोवंक गेलें जाल्यार हें व्यापम म्हणून जे घोटाळो जालो मध्य प्रदेशाक, ताचो व्यापम पार्ट 2 म्हणल्यार कॅश फॉर जॉब स्कॅम गोंयचे. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. कळंगुटे सावतावाड्यार कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. दिसान दीस वाडपी कोयराक लागून थळाव्यांक तशेंच पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटात. पर्यटन खातें कोयराचो विलो लावपाक अपेशी थारला. हे खातें फकत येणावळ एकठांय करपाक व्यस्त आसा अशी टिका कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी केला. खात्या कडेन कोयराची समस्या सुटावी जायना जाल्यार ह्या कोयराची जापसालदारकी पंचायती कडेन दिवची अशी मागणी सरपंच सिक्वेरा हांणी केल्या. कोयराचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो जावं ना जाल्यार दुसरो संसोडो तयार जावपाक वेळ लागचो ना अशें ताचें म्हणणें.
ते रेजोल्युशन घेवच्या आदी हांव ते दोगी वॉर्ड मेंबर न्ही आनी फिरू दोगांय आमी सायटीर गेली तिगाय जाणां आनी ताका विचारलें बाबा अशें कितें चल्लां काय आपली सगळी घाण आनी तुजे ट्रक सारके ना हांगासर ट्रकान तुमी सेग्रिगेशन करता डस्टबिनां उडयल्ली आसा आनी फुडल्यान शेकां आहा तेजे फाटल्यान गार्बेज आसा आनी तेजे फुडल्यान गॅस बसता आनी तेजे वयल्यान दर्या सो आमी प्रोमोट कितें करता ट्युरिजम गार्बेज डेस्टिनेशन हे म्हाजेर प्रश्न आसा आमी तांकां सांगून थकले आमी आतां एक रेजोल्युशन घेतलें गेल्या मिटिंगेन एक लेटर ऑलरेडी पावलें तांकां आमचे कडेन एक हे आसा पळय हे सगळे ह्यो एटॅच करून तांकां धाडला लेटर पळय हे कसले ट्रक आनी कसले कितें गोरवां आहा भितर जानवरां पळय गोरवां आहा पळय हेजेर ट्युरिजमाक कांयच पडलेलें ना आयज ट्युरिजम डिपार्टमेंटान कांयच पडलेलें ना तांकां जाय फकत रेवेन्यू ऑफ कळंगूट विलेज घेयात तुमी म्हाजो प्रॉब्लम ना पूण एट द सेम टायम क्लीन कळंगूट ना कळंगूट तुमी क्लीन करीच ना केन्नाय हांव नको ट्रॅक्टर हेका गार्बेज काडपाक कोणाक दिला तो आमकां खबर ना हू इज द गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आतां ते शेकवाले काडटा गार्बेज काडिना जाल्यार ते काडटा आनी मेन रोडाचेर दवरता ते आमी काडटा दॅट इज नॉट अ इशू पूण हांगासर हो डांप केला अड्डो केला इट बी लायक एनदर सोंसडो ऑफ मारगांव तसोच जातलो तो घाणी पडलेली आहा ऊंच जायत वयता तिचो कोणाक पडलेलें ना. नमस्कार आमी आसा सध्या कळंगूट बिचाचेर जो रस्तो टिटोज लेनींतल्यान जो टुरिजम डिपार्टमेंटाचो गव्हर्मेंट सुलभ शौचालय आसा त्याच्या ऑपोजीट एक गार्बेज डंपिंग एरिया आसा जो टुरिजम डिपार्टमेंटान नोटिफाय केल्लो आसा. जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां अशें दिसना गेलें की हांगासर गार्बेज डंपिंग जी आसा ती जास्त प्रमाणात आसा आनी हांगासर रितसर अशी कलेक्शन जायना. हो जो गार्बेज आसा तो कोको बीच तशेंच कांदोलीम कळंगूट बीच हो गार्बेज जो आसा बिचा वयलो तो तसोच रेस्टॉरंट गार्बेज आनी हावज होल्ड गार्बेज जो आसा ह्यो सगळ्यो गार्बेज हांगासर डंप जालो आसा. हांगासर जेन्ना आमी पावले तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटाचे जे गार्बेज कलेक्शन करपी लोक आसात ते हांगासर सध्या कलेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसा आनी जेन्ना आमी पळयलें की तेंची जी स्वताची गाडी आसा ती सध्या एका वायट परिस्थितीन आसा. सध्या तिची जी गाडी आसा ती दोरयांनी तशेंच काही जी टायर आसात ते सारक्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसात. पण ही जी गाडी आसा ती चालू आसना तर ही फक्त अशी डमी म्हणून हांगासर वापरली वयता हो सध्या प्रश्न पडटा. जेन्ना आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतलें की हांगासर हो जो गार्बेज कलेक्शन आसा तो रेगुलरली जाता काय ना तर तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की आमी हांगासर रेगुलरली कलेक्शन करपा खातीर येता. पण जेन्ना आमी हांगासर पळयलें तेन्ना हो जो गार्बेज आसा हो खूब जास्त प्रमाणात तर काही खूब दिसां पयलींचोय आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अरे नतर तुम्ही सगळी हांगा कितें जालें? सुरेश तूं कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां